सर हांव सिद्दीकी खान म्हाका क्रायम ब्रँचाचे पुलिशेन अरेस्ट केल्ले 12/11/2024 म्हाका हुबळी अरेस्ट केल्ले। तेजे उपरांत म्हाका क्रायम ब्रँचाचे लॉकअपान दवरलेले। मागीर हांवें म्हणून एक पुलीस कॉन्स्टेबला कडेन फ्रेंडशीप मारून घेतले। मागीर ते कडेन म्हयनोभर फ्रेंडशीप मारून घेतले। ताका हांवें सांगलें म्हज्या नांवार खुबशे केसी आहा, लँड ग्रॅबिंग ते हे केसी खूब आसा आनी म्हाका मातसो बेल जावपाक कठीण, ताका लागून म्हाका मातसो हुबळी व्हरून पावय। मागीर तेणीन म्हाका 13/12/2024 तेणीन म्हाका आपले बायकीचेर बसून तेणीन म्हाका हुबळी व्हरून पावयले। मागीर ताका हांवें पयशे बिशे कांय दिवना, फोटिंगपण करून हांव थंयसून गेलो पोवन हुबळीसून। मागीर हांवें 17/12/2024 एडवोकेटाक हांवें कॉल करून सांगले, सर असो हांव क्रायम ब्रँचा लॉकअपासून पोवन गेल्या। मागीर एडवोकेटान सांगले म्हाका मातसो तूं रुलींग पार्टीचे मिनिस्टर MLA यांचे नाव घे, पुलीस ऑफिसराचे नाव घे आनी तूं म्हाका व्हिडिओ करून व्हॉट्सअप कर, हांव तुका फुल्ली हेल्प करता। हांवें ताका सांगलेलें हायकोर्टान रीट घालपाक। तर मागीर हेणीन म्हाका सगळे पॉलिटिशियन यांचे सगळे नाव घे म्हणून म्हाका फोर्स केले। मागीर हांवें सगळ्याचे नाव घेवन ताका 4-5 व्हिडिओ करून ताका हांवें व्हॉट्सअप केले। मागीर तेणीन ते 4-5 व्हिडिओक एक करून तेणी एडिट करून फेक व्हिडिओ करून आनी म्हाजे व्हायरल केले। हांवें ताका व्हायरल करपाक सांगून हायकोर्टान रीट घालपाक सांगलें।